येवकार तुमकां परत आमी सद्याक आसा वास्को शारांत आनी आयज आमी पावल्या खारावाडो. ह्या सोबीत घरान जी फुलां तुमकां दिसती पडटा तुमच्या दोळ्या मुखार, हातूनच मदें एक सोबीत एक फूल आहा जे संगीतकार ह्या पालकाचेर तशेंच कोयरान जे म्युजिकांच्या मोलाचेर खूब ताचें नांव गाजलेलें आसा. ते कोण ते तुमकां आमी दाखयता. आमी तांच्या घरान पावल्या, तांकां खबर ना आमी आयल्या म्हूण, पूण येयात आनी पळयात ते कोण ते. हाय, कशी आहा तुमी? गुड गुड तू कसा? वा, मागीर हे पळय आमी येयल्या तुमची मुलाखत घेवपाक आयज. तर हे जावन आसा बाय लविना डिसूजा. ते आमी तुमकां आतांच सांगलेलें की हे पुरमोल फुलां मदें एक फूल जे सोबीत ताल्यान आपले देवाकूय गूण गायता आनी तशेंच आमच्या तियात्राच्या मोलारूय ताणें खूब कांतारां केल्या. तर वचून आमी ताची मुलाखत घेवया. म्हयन्याच्या म्हयन्यान दुडू दिताली हांव धाडून रे गांवच्या गांवान वयल्यान रिंदोलाय तुवें करून कोणाक फुगोयताय भुरग्यांक पळय गो विचारून भिबाडूंक ना जेवणाक न्हेसपाक तांकां दिलां हाडून 20,000 रुपया पावोना जाल्यार सांग कोणाक नागोवपाचें तुका सोडूंक दूख लागलेली तर कोवपाचें बिलकुल म्हाका मारोंक ना फालतूर हें उलोवप तुजें आगो गे कोण तुवें धाडल्या त्या दुडवाचें. रोजां उलोय तर तुका तिडोक बरी येता म्हज्या कुस्तागारा बसून तें तूं जेवता. जशे परी आमी तुमकां सांगलें की आमी आयज कोणाच्या घरांत आसा ते बाय लविना डिसूजा. हाका वास्कोकारांक व्हडलें नांव न्हू हें, कित्याक ताणें 15 वर्सां ह्या गांवांची सेवा केल्या एज अ कावन्सिलर आनी तशेंच चेअरपर्सनूय ते आसले हांगासर 8 वर्सां. हाच्याहून ताची दुसरी सायड जी कला ताच्या जिवितान भरलेली आसा ती आमी कडच्यान आयज सजमून घेवया. येवकार तुका परत. लविना बाय, तूं आमकां सांगशी हे जिवितान तुवें जायतेंच काम केलां आमी पळयलां ह्या सोशल वर्क. हे संगीत म्हणल्यार तुका कितें कितें इन्स्पिरेशन कितें तुका दिसलें तुगे? संगीत म्हणून ल्हानूच आसतना म्हाका चड शॉक आहलो कांतार म्हणपाक, कित्याक म्हाजे फॅमिलीन म्हाजो अंकल आनी म्हाजी आंटी म्हाका चड उर्बा दिताली. ओके. आनी मागीर जेन्ना म्हाजी SSC जाली, फर्स्ट 11th स्टँडर्डाक हांवें मटिरियल गर्ल म्हूण कांतार म्हणलें माडोनाचें. ओके. आनी थिंगा म्हाका फर्स्ट प्रायज मेवलो. MES कॉलेजीन शिकतालें हांव. तेन्ना सावन सगळीं 3 वर्सां सदांच फर्स्ट प्रायज आनी ते उर्बेन हांव भरलें. आनी त्या SSC जावन हांवें सिंगिंगाचें पावल दवरलें तें आजून पासून चलता. हय. तुज्या अंकल आनी आंटी सांगलें नांव सांगू ना तुज्या आंटी? म्हाज्या अंकलाचें नांव लेट युजेन कार्दोजो, फामाद गोलकीपर डॅम्पोचो. हय. आनी तियात्र मोगी आनी बरो कांतवरिस्त. पूण फामाद तियात्रिस्तान हितून फुटबॉलान इज अ गोलकीपर ऑफ डॅम्पो. फुटबॉल तुमचे सगळे सायडीनी घरान गूण आसात. हय. आनी म्हाजी आंटी आहा मारिया कार्दोस, तेवूय उर्बे बरीच सारकें तेजें सिंगींग. ओके. ती तुमचे सोयरे? ना, म्हाजी आंटी तुजी? माशेन म्हाजें. ओके ओके ओके. सो ती म्हाका सदांच उंचले पावणार दवरता. आनी मामी आनी डॅडीचो आनी म्हाज्या भावाचो आनी भयण आमी 3 जाणां, तेंचो सदांच म्हाका सपोर्ट आहा. आनी तेच भाशेन सिंगिंगान आनी तसो येवची नटलें म्हाका तमाजीनाचो उगडास येयलो. तमाजीनूय ते रिलेटेड? येस, तमाजीन रिलेटीव न्हू, पूण गांवचो. ओके. गांवचो भाव तेंचो, म्हाजो मामाचो. त्याच वाड्या वयली
त्याच वाड्या वयली वाडली आमी ल्हान तेन्ना. ओके तिगा आसताले तुमी. हय आमी आमी म्हाजें हांवें आख्खेंच हॉलिडे म्हणटा तें सायपें कांदोली एन्जॉय केलें. कित्याक म्हाजो भाव सेंट ब्रिटोजान शिंगतालो आनी डॅडीची बोट फिशिंगान आमचो धंदो फिशिंगान. सो आमचे म्हाजे डॅडी कडेन बोटी आहल्यो नुस्त्याच्यो आनी त्यो पणजे एंकर आहल्यो. आतां कसिनो बी लागता थिंगा फिशींग जेटी काजिनो येयलो थिंगा फिशींग डॉक आहलो. सो डॅडीक मेवपाक आनी डॅडी मागीर सदांच मावड्या वयतालो म्हणजे मामागेर म्हाज्या. सो म्हाजी लायफ थिंगाच चड हॉलिडे म्हाका दिसता 12वी पासून मामागेर म्हणल्यार सारकें उमेदीन आसलें. तर हे कांतारान तुमी आतां सांगलें तुमी MS कॉलेजीन तुमी सुरवात केली. हेजेर स्टेजीचेर प्रोफेशनल सिंगिंगाक तुमी केन्ना प्रोफेशनल सिंगिंगान 1994 मायकल ग्रेशियस म्हणून तोडदाचो दिसता म्हाजोड्डा डायरेक्ट तेजी तियात्रान कॉम्पिटिशन तियात्रान हांवें एक सोलो केलो. तियात्र कॉम्पिटिशन सुपर्ब डॅन्सर म्हणून आनी थिंगा म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळलो. तितून मागीर म्हाका ते म्हाज्या मामान बरयलोलें युजेन कार्दोजा आनी मागीर सेकेंडूय युजेन कार्दोजाचेच कांताराक म्हाका प्रायज मेळलो ते आविटो मेर्शेचो तितून. आनी मागीर आनी एकूय आविटोच्या तियात्रान हांवें भाग घेयलो. मागीर सोमतोच म्हाका ब्रेक पडलो बरो व्हडलो ब्रेक. आनी मागीर कोयरान चालू केलें. नो आमचो वास्कोचो मारियानो फेर्नांडीस म्हूण तेणें एक तियात्र काडलेलो म्हाका उगडास आसना तेजी तियात्र पयलोच तियात्र तेजो. तेजी तियात्रान हांव आनी म्हाजे एक फ्रेंड दोगांनी आमी डुओ आनी एक म्हाजो सोलो केलोलो. मागीर तेजे उपरांत हांवें सारकें बंद केलें पूण हांवें देवाक टायम दिलो. आयज म्हाका ऑलमोस्ट 40 वर्सां जाता वास्कोचे फिरगोजेन हांव सदांच गितां गायनां गावपाक. आनी आमचो एंजेलीक वॉयसीस म्हणून एक पंगड आहा त्या पंगडान हांव म्हणटा सगळ्यांचे काजरांक मोन्नाक कितें आसलें फंक्शन म्हणजे लविना आसल्यार सारकी फेमस. तुका एक धाकटी एक 2 उतरां वो 2 लायनी तुका उगड आसा खंयचे तुजे बरे कांतार तुवें केलो तेजी 2 लायनी आमकां अशी. म्हाजी फेवरेट तेंच कांतार सुपर्ब डॅन्सर. ओके तेजे 2 एक हांव गोंयची बाबा सुपर्ब डॅन्सर नाचोंक गोट म्हणून भोंवन आयलें आख्खो संवसार भर सगळे कोरेशे येतात नाचतना म्हजे बरोबर ना तो स्टेजीर योत कोणाक दोम आसा तर हे कांतार तुमकां फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें. ओके आनी दुसरें म्हटल्यार तुमकां आतां तुमी 15 वर्सां तुमी सांगले तुवें सोशल वर्कींग हितून. मागीर थोड्याच तेंपान म्हाजो घोरकार एक्सपायर्ड जालो पास्ट अवे आनी आमचे फॅमिलीन चिंतलें चल एकलेंच आहा धाकटो बाबा आहा आनी म्हाका सदांच सोशल वर्क हांव कोणाकूय पावता. मागीर सगळे फॅमिली मेंबरांनी चिंतलें चल तूं कॉन्सिलराक उबी राव म्हण. आनी तेन्ना रेवेन्यू मिनिस्टर जुझा फिलीप डिसोजा तेजी घोरकान आली ऑपोजीट आनी इट वॉज अ टफ फायट बट हांव थोड्याच वोटांनी जिखलें. आनी मागीर हांवें म्हाजो वावर केलो म्युन्सिपॅलिटीन बरे भाशेन केलो आमच्या ह्या वॉर्डान. मागीर दुसऱ्या टर्माकूय आनी दुसरे 5 वर्सां परतून जिखोन येयलें आनी दुसरी 5 वर्सां परतून जिखोन येयलें. म्हणजे ऑल टुगेदर 15 years I served in the municipality as a councillor. चेअरपर्सन हांव उरलें 8 म्हयने. हय पूण हांवें लोकांची आमच्या वाड्याची आनी आख्ख्या फूल वास्को सदांच बरें उतर दिलें आनी बरें काम केलें. हय आतांच आमी येताले आमी विचारलें आमी विसरले लबिनाचे ती लबिना म्हणलें ते कॉन्सिलर कोणें सांगलें आमकां डायरेक्ट फुडें वच लायक म्हणजे हेचेर कवता. पूण हे म्युजिकाची आमी उलयतना तुमी केन्ना प्रॅक्टीस वो कितें रिहर्सल वो कितें हें केलें कोर्स अशें सिंगींग केल्लें ना कांयच करूं ना हांवें म्हणजे हांव तें म्युजीक कांय शिकोंक ना. पूण हो देवान म्हाका ताळो दिला हांव देवाक आर्गां दिता. म्हाका मधूर तावो जेजून म्हाका फावो केलो आनी तेकाच लागून हांवें जावन
ह्या ताड्या उद्देशीन जायतोच लोक म्हाका वळखता सारकें तुजें. प्रॅक्टिसूय कोत्ता कितेंय आहा थॉमासीन सर म्हाका आपयता सदांच. ओके. वर्साची व्हडी तो म्हाका एक फोन मारता आनी म्हाका हांव केन्ना ताका ना म्हणना, पूण प्रॅक्टीस करून वयता. तेच भाशेन कोयरानूय कितेंय आहा जाल्यार प्रॅक्टिसीस आसताच 10 दीस 5 दीस 15 दीस व्हडली व्हडली. तुजें लायफूच म्युजिकान आहा हय सगळें. हय चड वेळ तूं थिंगाच सारता तेजें. डिवोशनल एक सॉंग एक तुजें सारकें हय ते आमी युट्यूबारूय पयलें एक तुमी शूट केल्लें तें. येस. एक खंयचें तुजें बरें. जेजू म्हाका नाका ग्रेस्काय, जेजू काणगे सोगली बोडाय, जेजू नाका मागा ग्रेस्काय, जेजू काणगे सोगली बोडाय, तूं जेजू तूं जेजू तूं जेजू तूंच म्हाका जाय, तूंच जेजू तूंच जेजू तूंच जेजू तूंच म्हाका जाय. खरेंच सोबीत ताळो तुजो आयकोंक खूब बरें दिसता. आनी अशें म्हटलेलें आहा की तूं आनीक गायता तितले दबरतान देवाक वाकाणटा. ओके. आनी अशें फादरीचे जे तुमचे कितें तुमकां कितलो तेंको मेवता हेका? वास्कून पादवीगार जायतेच येयले आनी पातकुरूय येयले, सगळे मोगाचे. हांवें सदांच तांकां बरें उतर दिलें आनी तेणी म्हाका स्विकार केलो. केन्नाच म्हाका कोणेंच कितेंच म्हणोंक ना. जायते पाद्री येयले. आय एम व्हेरी गूड इन द चर्च. आनी लोकां सगळें वायट करून कितें मेवता सारकें सारकें न्हू. आनी म्युजिकाक जे उलयतना तुवें केन्ना प्रयत्न बी केला कांतारां कंपोज करून? तुजे इतले सोबीत ताळो आहा. कांतार कंपोज करपाक म्हाजो मामा म्हाका सदांच म्हणजे हय तुका आपूण शिकयता. वास्कोसान सायपे वयतले तेन्ना ते जाताले. हय फोनूय नासले आनी मामाय फुटबॉलान तेजे कामान बिजी आहलो. तरी पूण मागीर आनी चान्सूच पडोंक ना केन्नाच. पूण म्हाका हांव सदांच दुसऱ्यांक आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक म्हाका जायतीं जाण फ्रेंडां हांवें तेंच्या भुरग्यांक हांव उमेद दिता म्युजीक शिकाय. हांव एक नोको तुमी शिकाय, तुमी फुडाकार घे. एक लादिनीन पूण वाजोवपाक मेवतलें, इगोर्जीन पूण एक धाकटें गिटार पूण ऑर्गन वाजयल्यार आमकांय उमेद येता. ऑपॉर्च्युनिटी खूब आहा. जायती पयलींचो नासले त्या तेंपार नासली. म्हणजे म्हाज्या टायमार म्हाका पुश दितलो कोण नासलो. पूण म्हाजी मामी हिंगा आमकां चोयताले आनी डॅडी बोटी कडेन आसतालो न्हू पणजे. सो तितलो स्ट्रॉंग सपोर्ट नासलो. पूण आमकां बरें एड्युकेशन दिलें आनी बरी भाशेन वाडयली आमची मामी डॅडीन आमकां. पण तरी आसतना तुका इतलें हें ना जावन ट्रेनींग ना जावन तुजो इतलो सोबीत ताळो लोक आयकोन तूं लोकांक सारकें उखलून दवरता हेजेर. तुमी हय सीडीज ओ कितें हय रेकॉर्डिंग करून दवरल्या तुमची? सीडीज आहात म्हणजे हय दुसऱ्यांचे हेंचेर आहा. एक तियात्रानूय केल्या? तियात्राचे हेजेर कोण डायरेक्टर बी एप्रोच जाल्ले तुका? ना केन्नाच. हांव मागीर केन्नाच भायर सरोंक ना, केन्नाच कोण येवंक ना. सिंगींग? हय हय. ओके. फकत कॉम्पिटिशन हेका वयता. ओके. तितूनच वयर सरलो न्हू हय. हांव. मागीर दुसरी हितून केन्नाच हांवें पावल मारूंक ना. दुसरें म्हटल्यार आमकां आतां कळपाक जाय, तुमी आमकां तुजें डिफिकल्ट लायफ सांगलें की लोक तूं कांतार कोत्ता कितले तुवें त्रास काडले ते अशें कोण लोकांक ते इजी दिसता स्टेजीर. प्रॅक्टीस खूब करच्यो पडटा. हय करपाकूच जाय. प्रॅक्टीस मेक्स अ मॅन परफेक्ट न्हू. प्रॅक्टीस केल्यारूच तूं फुडें सरपाक शकता. प्रॅक्टीस करना आनी मागीर इसरलो लॉस जाता. इवन तो फियर आसता मोठीन? हय आसताच आसताच. जाला तुका केल्यार घडला तुका? जायते वर्सांनी स्टेजीर पावले म्हणटच आनी लोकांक चोयल म्हणटा ते फियर येताच. ओके. कितलोय बरो सिंगर असो तूं? कितलोय बरो सिंगर जावं म्हाजी हितून सांगता एक फियर येताच. आनी जायती तेंपान पासून कोयरान पासून हांव कांतार तें केन्ना घेवंक ना जायतीं वर्सां. सडनलीच घेयलें हांव इसरतलें गाय, ही लायन एशी गाय तेशी गाय, हें जाता हें जाता. हय हय.
पूण भिरांत येताच. पूण स्टेजीर केन्ना वय जावं ना तुका कांतार केलें तेन्ना ना थिंगाच सारकें परफेक्ट. परफेक्ट. ओके. आनी ही एनर्जी तुका इतली येता तें कितें तुजें कितें डायट्स बी कितें आसता तुमचें जेवण हें कितें? ना कांय डायट ना पूण हांव तोंड कांयच पिना. ओके. हय तोंड म्हणलोले कांयच पिना सगळीं जाणां. सिंगींग कहलें तूं तोंड नाका. नाका नाका सिंगींग ना जाल्यार पासून हांव पिना बिकॉज हांव राखता म्हाजे ताड्याक. ओके. चाव दिल्लो धरून. हय. ओके. बाकीचे दुसरे गुण कितें आहा तुमचे सांगशी आमकां? रांदपाचे बाबतींत कितें तुमचें? रांदता रांदपाचो जायतो शॉक म्हाका. ओके. म्हाजी फेवरेट भुरग्यांक सगल्यांक चॉप्स. ओके. चॉप्स करता. नवीन बायची चॉप्स म्हणटाय ती. ओके. आतां तर टायम चड जाला. सॅलड करता. ओके. सॅलड शीत कडी म्हाजी फेवरेट. ओके. सारकीच फेवरेट म्हाजी शीत कडी. तर आमी हो आमचो एपिसोड जो आहा आमी जो आतां तियात्र जावं सिंगरांची मुलाखत घेता आमी चिंतलें की गोमंतक टीव्हीन मातशें डिफरंशिएट करपाक की लोकांक कळपाक जाय बाबा ही स्टेजीरच येता फुडें येता कांतार करता ती दिसता सगळ्यांक. तर आमकां कळपाक जाय तूं आयज आमकां कितें करून दाखयतलें पळय तें. ओके. करून दाखयता. हय हें म्हाजें धाकटुलें किचन. आयज स्प्राउटेड कॉर्न घालून सॅलड करता म्हणलें. हय हय हे बॉयल केल्या. हय हे बॉयल करून दवरलें हांवें. गोंयकार पूत तुजे सांगूंक सोदी नासले आपूण गोंयकार म्हणून तेलो सो गोंयची खबर काडल्यार सुमार तांकां मेवल्यार गोवाक लाई म्हणटाले उजो आतां गोवा जाला फामाद चिंतूंक ना रे इतलें सॉल्ट घालपाचें. आतां गोंयकारांक मोगासा तुजो सॉल्ट टू टेस्ट. आनी इल्लो चिली पावडर. हय आनी ब्रोस्टर दिवपाक जाता. ओके. हें सॅलड आमचें हें आमची म्हाजी फेवरेट. हय जालें. टेस्ट कर. इतलो टेस्टी आहा की हात जाल्यार आमी सोडपा ना. परत येतली लागली तेवढ्यान आनी करून दिया. आनी तुमकां ब्रेकफास्टाक आनी केन्ना इवनींग टी बाहा न्हू जाल्यार हें टुना टी. दीस इज हें वेस्ट टुना टीन दिला. ओके. मातशें हय हय मिसाची येवन करता हांव ब्रेकफास्ट सदांच. हय हय अशें हें करता आनी इल्ली चिलीज घालता आनी इल्लो आनियन उडयता आनी मायनस हें फास्ट म्हाजें ब्रेकफास्ट. हय मिक्स करता आनी घालून आनी इल्लो पेपर उडयता. बरो टेस्ट येता. आनी बरें मिक्स करपाचें. हांव आपयता तांकां खावपाक केन्नाय केल्यार म्हाका तेंचो उगडास येता.
कितें सुबेज पासून केलें न्हू हांव तांकां आपयतां यो म्हणटा खावपाक. इंग्लिशीन घेऊन वाचता ती आपली पत्रां. लिंबप घे. या वेट ठीक आहे. तुका मोक्कोंकानी तिगन घे. कोंकणी भाशेचेर पोट आपलें बोता. गोंयांत तियात्र दाखयता. या ऑलरायट. ते तुवें आतां इतले सालाद केला स्पेशली गोवन स्टायल या एकदम टेस्टी आहले. तर एक सांग हे तूं रांदूंकूय शिकलेलें कशें तुजे गुण येयले रांदपाचे? रांदपाक म्हाजी मामीन आमकां ल्हानूच आसतना आमगेर बार आसले ओके आनी आमकां दोनूय भयणांक 2-2 वरां ड्युटी पडटाली. ओके 5 किलांचे मांस 2 किल 2.5 किल तेणें धाडपाचें 2.5 किल हांवें धाडप धाडप. म्हणजे कित्याक काटलेशी भाजून ओके भाजून दिताले न्हू आदी. आनी घरान मामी गोडशी करपाक वो कितें तेजे तेजे उद्देशी आमी शिकले. म्हाजी माशेनाय सगळीं रांदपी आनी तूं जाणा सायपेर कांदोली सगळे तांकां दोस्ताचें जेवण उदीक करून गोडशें तें चड आनी नुस्त्याचो धंदो आलो नुस्तें सदांच आहा घरान. ते चड खायना ना ना खाता खाता पूण थोडे. हेजेर. तर रांदपाक आतां तुमी शिकले जालें आयज तुमी सालाद करून आमकां दाखयलें. हय आतांची भुरगीं कोत्ता हय दिसता तुका फास्ट फूड खाता चड? आतांच्या भुरग्यांक सगळेंच फास्ट फूड मेवला. हे स्विगी मेवला आनी कितें मेवला सगळें रेडीमेड रेडीमेड. पूण एक आवय बापायची एक आवयचो कायदो आपल्या भुरग्याक कितेंय पूण शिकोवपाक जावं चेडू कोणूय जावं चेडो जावं किचनान हात बोट घालपाक. आमकां हात बोट घालपाक शिकयलें आयण वांडपाक शिकयलें पूण आयज आमी करपाक पावली. आमकां तेणी आनी इवन म्हाजी मदर इन लॉ सारकी पर्टिक्युलर आहली हो दोबो हिंगाच आसूंक जावो मसालाचो. सो तेजे उद्देशी ती स्ट्रिक्टनस जी हांवें पयली डिसिप्लीन सकाळीं फुडें उठप टायमार घरा कडेन येवप ते आयचो दीस पासून हांव पाडटां. हांव तेंचो सदांच उगडास करतां. तांकां जेजून सासणाचे राज फाव करून ती दोगांय नाय म्हाजी इनलॉज पूण तेंचो उगडास सदांच करता बिकॉज एक डिसिप्लिनान हांव हय त्या घरान हें जालें. आतां जेवणा कडल्यान चड डिसिप्लीन जाय पडटा. खंयचे गोंयचे हाड म्हटल्यार बरें हे गोस्ताचे आनी गोठायेचे आसता पूण दुसरी थोडी हे खावन आतां तुमी पयलें आसतलें तुवें सांगची गरज ना तुमकां हेजे वयर. तर तुमकां कितें एडवायस दिवंक जाय लोकांक भुरग्यांक उदीक करून आतांच्या जनरेशनाक म्युजिकाक तुमी सांगलां अशें कितें इम्पॉर्टन्स आतांच्या भुरग्यांनी मोबायल मातसो थोडो करचो कित्याक आयज मोबायलान ल्हान भुरगीं सगळें वायट चोयतात आनी हें वायट आमच्या गोंयांत बरें आहा तितून पूण वायटूय आहा बरें आहा चडशे वायट ते पळयता. हय सगळें वायट तें पळयता आनी आमच्या गोंयान आयज म्हाका दिसना इतले आतां गोंयान ह्या वर्सा मर्डर्स आनी क्रायम्स आनी कितें कितें रेप केसीस ते आमच्या तेंपार आमी ते नासले. पूण म्हाजो इतलोच एडवायस आमच्या युथांनी फुडें सरपाचें. म्युजिकाचें सांगलां कितेंय पूण शिकात. तुमकां तुमच्याच घरांनी कितें फंक्शन जालें वाजोवपाक पूण मेवतलें. आनी सगळ्या भुरग्यांक आनी युथां कडेन मागता हांव तुमच्या आवय बापायक तुमी हेल्प करात किचनान वो हुंचेय. हें सारकें सांगलें तुवें किचनान मेन. हय किचनान मेन कित्याक एक आवय दुयेंत पडल्यार एक खोटी चायेचो आलाशिरो आसता. एक खोटी च्या बाबा हाड रे ओ बाय हाड रे म्हूण जाता केन्नाय तुका घोडना एक सूप पूण करपाक. सो भुरग्यांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो त्या मोबायलाक हें दिवचो न्हू आनी शिंकपाचेर पावलो. आयज शिंकोन गोंयान रावन जायते जाता. आमकां भायरूच वचपाक जाय म्हूण ना. गोंयान शिकोन जायते दोतोर म्हाज्याच वाड्यार दोतोर आहा
इंजिनियर्स हाय पायलट हाय आमचे वास्कोन जायते पाद्री कितले आहा माद्री हाय जायते सो आमच्या गोंयान रावन जायते जाता सो भुरग्यांकोड मागता बरे भाशेन शिकोन तुमच्या आवय बापायचें नांव वयर काडात तियात्र मोडान ह्या सिंगिंगांच्या हितून जायती उर्बा आमची गोंयची आमची कोंकणी भास आमी स्ट्रॉंग करपाक आनी वयर काडपाक आनी आमी गोंयकार म्हूण सदांच हय दाखोवपाक निशाणी तियात्र असले गोंयकारपणाचे हय तियात्र असल्यार गोंयकार कितें नाटक फाटल्या दिसांनी आमच्या रवींद्र भवनान 4 मुवीज जाले कोंकणी मुवीज इतलो लोक हांवें चोयलो बरो लोक मोगान येयलो कोंकणी मुवीज चोवपाक सगळे धर्माचे हय सगळ्या धर्माचो हांव इतले हॅप्पी जालें थोडो आमचे सांतादुनीची नोयनां चलताली सो लोक थोडो नाचलो पूण हांवें जायतो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आख्खे रवींद्र भवन भरलें 4 दिसान म्हाका उर्बा येयली हांवें म्हाजी मामीक म्हणलें चल 4 दीस चोवया तुवें मुवीनूय केन्ना कातर केलो ना मुवीन हॉलो VCDs आनी हेजे हय हय VCDचेर केलो त्या खातीर आमी आमचे जो एपिसोड आहा ताका आमी नांव दवरलें गोमंतकाची तियात्रीस आनी रांदची कूड उदीक करून कोड फोकस जेवणाचेर गोंयचे जेवणाचे कशें करून सो तुवें आयज आमकां करून दाखयला एक सालाद एक बरें न्युट्रिशस सारकें आहले आमी जायते पावटी हांव मेवना दुसरे मेवता ते कांदे घातले हे घातले ते स्पेशलिस्ट तर तुवें आमकां तुजो टायम दिलो इतलो आनी निमण्या वक्तार तुवें आमकां येवकार दिलो तुमच्या घरान ताकाय तुका आमी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार सांगलां या थँक्यू तुका विलियम बाब तूं म्हाज्या आयज घरान येयलो वास्कोच्या शारान येयलो अकस्मात तुवें फोन मारलो हांवूय व्हडले प्रिपेर्ड नासले अकस्मात एकूच वरां भितर तूं पावलो हिंगा थँक्यू तुका चड आनी चड देव बरें करूं तुका आनी तुज्या टीम मेंबर आहा हिंगा आनी गोमंतक आनी तुका सदांच वास्कोच्या शारान आमचो येवकार देव बरें करूं